आनी आयचे पयले वाचप आमकां सांगता प्रवादी कोण? प्रवादी जावन आसा देवाचो मनीस. ताच्या उतराचेर पाती येता तो देवाचेर पाती येता आनी देवाचेर पाती येता तो देवाचेर विस्वास ठेवता आनी जो कोण देवाचेर विस्वास ठेवता तो देवाशी लागीं रावता. तर आयज आमी देवाचेर विस्वास ठेवया, आमी एकामेकाचेर विस्वास ठेवया. आनी जायते फावटी आमी विसरता, एकवटांत रावंक आमी विसरता. हाचो कारण कितें? आमी जज करता, दुसऱ्यांक आमी जज करता. आनी हेच आयचे शिव वर्तमानांत आमी पळयलां. नाजारेत लोकांनी जेजूक जज केल्ले. ते म्हणटाले हो सदांचो मनीस, हो आमचो गांवचोच मनीस, तो आनी कितें बरें करतलो अशें तांच्यांनी जेजूक जज केलें. तशेंच आमी आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांक जज करता आनी म्हणटा तो पातकी मनीस, तो वायट मनीस, तो रागाचो मनीस, ही इज गूड फॉर नथींग, ही हॅज नो टॅलंट्स अशें म्हणून आमी दुसऱ्यांक जज करता आनी दुसऱ्यांक दुखयता. तर आमी सदांच आमच्या मोतीन दवरपाक जाय आमी सगलीं देवाची भुरगीं, आपुरबायेची भुरगीं. तर आमी एकवटांत रावंक जाय, जज करूंक न्हय, दुसऱ्यांक मोग दाखोवंक, दुसऱ्या पासत मागणें करूंक. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत मागणें करता देव आमचें मागणें आयकता. दुसऱ्यांक बरो वासो दाखोवंक, जे लोक वायट रस्त्यार चलता तांकां बऱ्या रस्त्यार हाडूंक.